वीज खाते संबंधित प्रश्नाचे निषेध करपाचो यत्न करताना मंगळारा पणजी विद्युत भवना भायर काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळाक पुलिसांनी आडायले। आवारांत सुरक्षा कडक केली आणि पुलिसांनी आंदोलकांक फुडें वचपाक आडायले। या आंदोलना वेळार काँग्रेसीचे शिष्टमंडळ वीज खात्याचो मीटर रिडराचो प्रश्न उपरासले आणि जायत्या जाणांनी सुमार 12 वर्सां काम करून तांकां नियमिती करिनासतना काम केला असो आरोप केलो। तांणी कामगारांक नोकरेची सुरक्षा आणि बऱ्याच सेवेची परिस्थिती अशी मागणी केली। या हुसक्याक जाप दिताना वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले की 10 वर्सां परस चड सेवा पुराय केल्ल्या कर्मचाऱ्यांक खातीर नियमितीकरणाची प्रक्रिया पयली सुरू आसा आणि प्रस्तावित EPF हेल्थ इन्शुरन्स आणि रजा हक्क सारकिल्ले फायदे आस्पावीत आसा अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले। सगळे एम्प्लॉई आयल्या कोणाचे ह्या डिपार्टमेंटाचे, सो एम्प्लॉई आतां ऑन ड्युटी आनी तांकां तुमी काडून उडोवन सस्पेंड केल्यार ना, ताका तुजे स्वताच्या ऑफिसान वचपाकूय एंट्री ना। अरे फाल्यां तुका समज वचून आमी हेडक्वॉर्टर आडायले, तूं आतां पुलीस मरे PSI मरे तूं, तर तुका फाल्यां ती भितर एंट्री ना, तुगेल्या ओन स्वताच्या ऑफिसान 5 खंयच्या ऑफिसांतल्यान व्हरता तूच सांग। सगळ्या ऑफिसांतल्यान एक एक आयल्या, तांचेच एम्प्लॉई न्ही। अरे बाबा तुगेले सगळे कलीग आयल्या ना, तो पळयता आसतलो आमी कितें मस्ती करूं येवना आतां तुम्ही काम केलं जाल्यार आमकां कितें येवचें पडटलें? तुम्ही आसतले पूण एवरी टायम हांगा आयले की ना तुमी ताबो घेता तुमकां बीन कॉन्ट्रॅक्टर बेस्ट पुलीस पणजे पुलीस स्टेशन कितें जालें की आपूण येता मुखार पणजे पुलिशेक हें एक काम पडलां। ग्रीवेन्सीज आयकपाक कोण ना थंय, तर तुमी कोणाक मेळटा आयजच कित्याक हाडयता तर पयलीं हाज्या पयलीं तुमकां हाडयताले, हाज्या पयलीं तुमी गेल्या मात कित्याक हाडयले तर ते वता मरे PI साहेब तुमकां केन्ना मेसेज मेळ्ळी येतल्या म्हणून ते अशें? म्हाका फ्रेंड फोन मारला तुम्ही येता हिंगा आमकां सांगना म्हणून दुसऱ्या कडेन कळटा मरे। स्वताच्या ऑफिसान वचपाकूच मेळना म्हणल्यार कितें परिस्थिती येयल्या पळय आमच्या गोंयकाराची आमचे प्रश्न मांडटलो डिपार्टमेंटान जाल्यार पळय ताका कारणय खबर ना, तुम्ही जेन्ना हाडयता पळय ते तुमकां कारणय खबर आसपाक जाय, कारण सांग तांकां कितें हाडयता। हें इम्पॉर्टंट आसा इलेक्शन डिपार्टमेंटान 112 भुरगे गेली 12 वर्सां जाली कॉन्ट्रॅक्टाचें काम करता रिडर। तुमच्या घरा कडली बिलां दिता ते डेली येवन, कोणाक सोरोप जाल्या कोणाक कुत्रे चावल्या विचार कसलेच बेनिफीट ना, ना सोशल वेलफेअर बेनिफीट ना, प्रॉव्हिडंट फंड ना, इन्शुरन्स कांयच ना। म्हणजे एका सायडीक तुम्ही सुद्धा गव्हर्नमेंट सर्वंट पण तुमकां रेग्युलर पे सगळ्यांक मेळटा, तशेंच ते आमचे पळय गोंयकार भाव तांची फॅमिली 8 दीस जालो घरा पळय हो स्लीप जावन पडला, ताका चपलां बी कसली अशी परिस्थिती आमच्या डिपार्टमेंटान जावन पडल्या। पूण आयज जर आमी विचारपाक वता जाल्यार तुमकां सो हांचेर अन्याय कित्याक? जर तुमकां घेवपा आशिल्ले दुसरे पयलीं हांकां रेग्युलर करून मागीर दुसऱ्याक घेवपा जाताले, सो हांकां थंयच दवरले। आतां मेन मुद्दो असो की एक जजमेंट आसा जग्गू वर्सीस युनियन ऑफ इंडिया 2024 डिसेंबर 2024 विच क्लियरली स्टेट्स की 10 वर्साच्या वयर जे पब्लीक सेक्टरान जे एम्प्लॉईज काम करता तांकां रेग्युलरायज करचे, तांकां पे स्केल ऑल्सो रेग्युलर पे स्केल मेळची, तांकां मेडिक्लेम फॅसिलिटी बाकीच्यो फॅसिलिटी मेळच्यो। सो जेन्ना एक सुप्रीम कोर्टाची जजमेंट आसा तेन्ना आय फेल टू अंडरस्टँड ह्याच डिपार्टमेंटांतलो एका वयल्या पदाधिकारी हांकां मिसगायड करता, तांकां सांगता की तुमी हायकोर्टान वचा, हायकोर्टान वचपाक तांकां एक लॉयर दिता आनी केस ती थंयच ती केस कुसता, ताका कोणूच थंय पळयना। आतां जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट जेन्ना आसा तेन्ना आय फेल टू अंडरस्टँड की ह्या डिपार्टमेंटांतलो एक उच्च स्तराचो ऑफिसर तांकां कित्याक हायकोर्टान वच म्हूण सांगता। हो जजमेंट कार्ड प्रमोद सावंताक दी, ताका सांग कॅबिनेटान घाल आनी बेसीस दीस तांकां रेग्युलरायज कर, कोण तुका विचारचो ना। सो हाज्या वयल्यान एक गोश्ट सिद्ध जाता की हें सरकार फक्त गोंयकारांक फटोवपाक उठला। इलेक्शनां आयली की ते फक्त जॉबाची आमिशां दाखयता आनी अशें मागीर लोकांक कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसार घालप आणि त्यांना 12-12 वर्सां रडोवप।
सो म्हाका दिसता ही वास्तुस्थिती ह्या सरकाराची. आता ऑफिसरान तांकां सांगला की तुमचो मेमोरंडम आज मेळ्ळा. एक्चुअली मेमोरंडम आज दिवं ना, फेब्रुवारी 2025 तांणी दिल्लो. आमचे इंटक फेडरेशनाचे गोंयचे अध्यक्ष एडवोकेट अजय प्रभू गांवकर जेन्ना पयर आमचो इव्हेंट जालो तेन्ना हे सगळे आमचे भाव गोंयचे आयिल्ले. तांणी आपलो प्रश्न आमचे कडेन मांडलो आनी ताका आमी सांगलें की आमी वचून इलेक्ट्रिसिटी चीफ इंजिनियराक घेराव घालून कितें आहा तें विचारया. आज 2 गोश्टी उघड जाल्यो. एक म्हणल्यार तांचे शूज जे आतां ऑफिसरान सांगले की ते फिल्डाचेर नासता म्हणून, आनी हांगा म्हज्या भावान सांगलें की ते फिल्डाचेरूच काम करता. जे खांब्या वयले मिटर आसा रिडींग ते काडटा, सोलाराचे रिडींग ते काडटा. म्हणल्यार हें फिल्ड काम न्ही. त्या घराघरांनी वचप, सगळ्या वाठारांनी भोंवप हें फिल्ड काम न्ही. सो तांकां वी डिमांड दॅट सेफ्टी शूज हॅज टू बी प्रोवायडेड. कित्याक कितलेशेच जाणांक स्नेक बायट जाल्या, डॉग बायट जाल्या. सो जेन्ना तूं सँडल दिता तेन्ना ऑलरेडी मारतलो न्ही तो, करंटूय लागता खंय. सो आय थिंक दीस ऑल्सो हॅज बीन पुट इन द मेमोरंडम. आमी डिमांड करता की तांकां सेफ्टी गॅजेट जे आहा ते तांकां दिवचे, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन द फील्ड. आनी तिसरे तांकां आमी डेडलायन दिल्या, कित्याक तो सांगता की आमी सरकाराक घातला, सरकारान हें डिसिजन घेवचें पडटलें. 1.5 वर्स पयलीं आमी सरकाराच्या नदरेक हाडिल्ले. 1.5 वर्स जावन वचून सुद्दां तो सांगता की सरकाराक धाडला. एज पर तांच्या वर्करांच्या डिमांडा प्रमाणे 20 सप्टेंबर हो आमी तांकां टायम दिला, कित्याक 28 ऑक्टोबर 2026 तांचो हो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जाता. सो ताज्या पयलीं तांकां रेग्युलरायझेशन जावपाक जाय, तांचो रेग्युलर पे स्केल मेळपाक जाय, तांचे PF अरियर्स 12 वर्साचेय पे जावपाक जाय. ना जाल्यार आमी PF डिपार्टमेंटाकूय घेराव घालतले की ह्या देशान कायदो समान आसपाक जाय. फक्त प्रायव्हेट सेक्टरांक PF न्ही, गव्हर्नमेंट सेक्टराक सुद्दां PF लागपाक जाय. सो तो तांचो तिसरो डिमांड. चवथो, जर तर 20 सप्टेंबराक जर तर हे सरकार जर तर तांचे आयकना, 20 सप्टेंबराक म्हाका दिसता 5 दीस जाता चवथीचे, गणपती सगळे पावयतले. 21 तारखेक ह्या सरकाराचो म्हाका दिसता आमी तांकां उदकान पावोवचो पडटलो. ताजो ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकाराचो मोरया 21 तारखेक आमी हांगा करतले, जर तर तांचो प्रश्न मिटना जाल्यार. सुरवात जातली. ओके, थँक्यू. आता तुम्ही इक्वल वर्क इक्वल पे जो म्हणटा पळय प्रिंसिपल, तुम्ही पळयला आसतलें की गव्हर्नमेंटूच फेल जाला हो प्रिंसिपल इम्प्लिमेंट करपाक. हे बाबडे भुरगे 12 वर्सां जालीं. आयज नाल्यार फाल्यां खंय ना खंय रेग्युलरायझेशन जातलें हे आशेन हे डिपार्टमेंटान जातलें. कितलीशीच मेमोरंडम दिल्या, जशें अमित बाबान सांगला तशें, पण आयज पर्यंत सोल्युशन ना. आता इज नाव ऑर नेवर. तो एक निर्धार केला 20 तारखेपर्यंत जर यांचं सोल्युशन येना तर 21 तारखेक आमी हांगा आसतले. आनी 12 वर्साचो त्यांचो प्रॉव्हिडंट फंड हो तांकां अरियर दिवचो पडटलो. सरकारान कितलेय जरी प्रयत्न केले त्यांचो प्रॉव्हिडंट फंडाचेर त्यांचो हक्क तो तांकां मेळपाक जाय. आनी एक तुमच्या माध्यमांच्यान बाकीच्या डिपार्टमेंटांक सांगूंक सोदता हांव, जशें आतां चीफ इंजिनियरान सांगलें की ह्या डिपार्टमेंटान ऑलरेडी प्रोसेस इनिशिएट केला ह्या जजमेंट बेसिसाचेर. खुबश्या डिपार्टमेंटांनी अजुनूय अशेच कॉन्ट्रॅक्टाचेर भुरगे दवरले आनी तांकां पिळले वयता. आयज आमी हांगा येयल्या, तुमी जर डिपार्टमेंटल हेड जर तुमचे डिपार्टमेंट प्रपोजल मूव करना जाल्यार नेक्स्ट मोर्चा तुमच्या डिपार्टमेंटाचेर आसतलो. पूण बिलीव करात, गोंयचो खंयचोय भुरगो जो ज्या डिपार्टमेंटान जर ताका असो एक्सप्लॉयट केलो वयता जाल्यार इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस आनी आमी सगळे जाण त्या डिपार्टमेंटान वचून तांकां त्यांचो हक्क दिवपाक आता प्रयत्न करतले. सो तुमच्या कडेन रिक्वेस्ट करता सगळे डिपार्टमेंटल हेड, आमी थंय येवपाची वाट पळोवं नाका, प्रोसेस इनिशिएट करा. हांव नांवां घेना डिपार्टमेंटाची, आमच्या कडेन ऑलरेडी बाकीच्या भुरग्यांनी कॉल दिला. सो एक तुमकां शिटकावणी की प्रत्येक डिपार्टमेंटान तुमचो प्रोसेस स्टार्ट करा. करपाक एक स्टार LAQ बजेट सेशनाचो रिप्लाय आसा आनी ह्या सरकारान सगळ्या डिपार्टमेंटान कितले कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते भुरगे दिल्ल्या. गोंयान जवळ जवळ 5,500 गोंयकार कॉन्ट्रॅक्ट बेसाचेर आसा. एक जर मिटर रिडर भितर थेयल्या पळय ते भितरूच बसता जॉब, फिल्डार तांकां धाडिना डिपार्टमेंटूच ऑफिसान दिता. सो मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव ते सगळे 5,500 गोंयकार जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आसा ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेता की तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.